हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. आयज आयतार म्हटल्यार विकेंड, त्याच बरोबर गोंयांत आयज कितें घडलें. खरें म्हटल्यार आयज गोंयांत साजाव. आयज न्हू साजाव फाल्यां आसा, पूण साजावाची जी तयारी आसा ती गोंयांत जोरान चालू आसा. कांय लोकांनी विकेंड आशिल्ल्या कारणान साजाव आयच्यानूच सुरवात केलेली आसा. दुसरी बातमी म्हणजे बाणावलेत जी ZP पोट वेंचणूक चालू आसा तितून व्हडलो संघर्श तुमकां खबरूच आसा की इंडिया आघाडीच्या विरुद्धात काँग्रेस कशी देंवली. त्याचेरूय आमी आयज तुमकां सविस्तर ही बातमी दितले. आमी आमच्या डेस्कार या सगळ्यान पयलीं सुशांता कडेन या. सुशांतान निश्चितूच बाणावलेची जी ZP पोट वेंचणूक आसा ताचेर बातमी केली आसतली, ताच्या बद्दल आमी तुमकां विचारया. बाणावले जिल्लो पंचायती खातीर जी पोटवेंचणूक आसा ती आयज मतदानाक सुरवात जाली. सकाळ पासून लो टर्नआउट आशिल्लो. दनपाराय तीच परिस्थिती आशिल्ली आनी आतां 4 मेरेनची आंकडेवारी हातीन येयली ते प्रमाण 47.48% मतदान जाल्लें आसा. सो 5 मेरेन लास्ट कितलें मतदान जाता तें पळोवचें पडटलें. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी बाणावले जिल्लो पंचायत आनी बाणावलेचो जो मतदारसंघ आसा ताच्या खातीर म्हत्वाची आसा. काँग्रेसीची आदली फुडारी जी थंयची बाणावलेची लोकल आसा रॉयला फर्नांडीस म्हणटा तिणें काँग्रेसीचो राजिनामो दीत आपूण अपक्ष म्हणून बाणावले जिल्लो पंचायती खातीर वेंचणूक लडयली. आनी आपाक तिचो सामको विरोध आसा. ती म्हणटा की आपान काँग्रेसीक लागीं कित्याक केला तर आपाक आपलें अस्तित्व राखून दवरपाक जाय. ताकाच लागून आम आदमी पार्टी जी आसा ती काँग्रेसी कडेन लागीं आयिल्ली आसा असो आरोप आसा तो रॉयला फर्नांडीसान केल्लो आसा. हे फाटभुंयेर जेन्ना आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराक विचारले तेन्ना अमित पालेकरान सांगलें की जी रॉयला फर्नांडीस आसा ती खंय आपल्या वैयक्तीक स्वार्था खातीर अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडटा, नाजाल्यार ती वेंचणूक लडटा नाशिल्ली. दुसरे वटेन ताचो दुसरो एक आरोप आसा तर तो म्हणटा की रॉयला फर्नांडीस ही भाजपाची प्रॉक्सी उमेदवार आसा खंय. अशे तरेचे तांच्या मदीं जे शाब्दीक युध्द पळोवपाक मेळटा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत. तर अशा तरेची जी उलाढाल बाणावलेच्या ZP पोट वेंचणुकेंत आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण आतां जो कितें निकाल आसा तो निकाला उपरांतूच तुमच्या मुखार येतलो की इंडिया आघाडीचे आप उमेदवार निवडून येता काय काँग्रेस सोडचिट्टी दिवन जे रॉयला फर्नांडीस जेणी काँग्रेस सोडून आतां जे फुडें सरले ताका लोक तेंको दिता. हें सगळें मागीर निकाला उपरांतूच कळटलें. फुडें या आमचे उत्तेजन खंयची बातमी केला ताका विचारया. काल आसगांव वाठारात एक वायट घडणूक घडली. जे आसगांव वाठारांत रावपी प्रदीप आगारवाडेकर हांचे घर जे भाटकारान आसले ते इल्लिगली येवन मोडले. कांय नोटीस दिनासतना तांचे घर सुमार अर्दे मोडून उडयले आनी ते घेवन मोडून येतना JCP आनी 15 बाउन्सर घेवन येयलेले. त्यांच्या मजतीने तेंचे अर्दे घर मोडून उडयले. आनी तशेंच जो प्रदीप आगारवाडेकर आसलो आनी तो चेडो आसलो ताका बाउन्सरांनी ते पुलीस स्टेशनान व्हरता म्हणून घेवन गेले आनी खंय अख्खे गोंयभर वाठारान ते फिरले. तांकां थंय फिरयले आनी रातचे हाडून सोडले. आनी ह्या प्रकरणांत हणजूण पुलिसांनी काल मेरेन कागाळ नोंद करूंक नासलेली. आनी ह्या ज्या प्रकाराची घडणूक जी आयज दिलायला लोबो हांकां कळ्ळी, आमदार थळावी आमदार आसा तिका कळ्ळे उपरांत तिणें ह्या प्रकाराची तिडक उक्तायली आनी स्वता जावन त्या घरच्यांक घेवन ती आयज पुलीस स्टेशनान गेली आनी 2 वेगवेगळ्यो केसी तांणी पुलिसे कडसून रजिस्टर करून घेतल्या. आनी असल्यो घडणुको आपल्या वाठारांत घडत जाल्यार ते खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा. तर तुमी ही सविस्तर बातमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवची. येस.
कोम्युनिदाद प्रकरणा वयल्यान कशें कितें घर मोडलें आनी बापाय पुताय कशें तेंच्यांनी किडनॅप बीन केलें हे सगळी स्टोरी तुमकां त्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. आमी आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ताका विचारया. नव्या रस्तो रुंदीकरणाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. रस्तो रुंदीकरणाक लागून घरां वयतलीं अशी लोकां मदीं भिरांत आसा. ताका लागून हे रस्तो रुंदीकरण जावचें न्हय अशी लोकांनी मागणी केल्या. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार फातोर्डा बेकायदेशीर गांजो तस्करी प्रकरणांत पुलिशेन 2 जाणांक अटक केल्या. ह्या दोगां कडसून सुमार 1 लाखाचो माल जप्त केला. ह्यो दोनूय बातमी तुमकां 7 बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. गोंयांत जे ड्रग्स प्रकरण आसा तितून गांजा धरिल्लो आसा. ह्या सविस्तर बातमी आतां ऐश्वर्याची जी आहा तितून मुजरत पळया. फुडें या संजना कडेन. संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारया. म्हापशां हांगा काल राती पुलिसांनी विशेष मोहीम राबयली. ह्या मोहिमेंत 2 जाणांक अटक केले, 55 जाणांक ताब्यात घेतला. तशेंच भाड्याक रावपी 127 जाणांची चवकशी तांच्यांनी केल्ली आसा. जाल्यार कोपटा ह्या एकट्या खाला 17 जाणांक, सिगरेट ओडपी 6 जाणांक आनी कोयर उडोवपी 13 जाणांचेर अशी कारवाय केल्ली आसा. दुसरी बातमी आसा ती गोवा डेअरी आनी बंद आशिल्ल्या गोरवा खाण प्रकल्पाचे सुमार 1,54 मिटर जाग्यांचे लीज रद्द करपाक दूद उत्पादकांचो विरोध आसा. विशेष सभेन हो निर्णय घेतिल्लो आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवच्यो. तर आनी एक बातमी अशी आसा की दूद उत्पादन किंवा गोवा डेअरी जी आसा तांची जी जमीन आसा ती लिजांतल्यान काडपाची तांकां नोटीस दिलेली आसा. पशु खाद्य प्रकल्प जे आसा ते नुकसाणांत आसा ताका लागून ते बंद आशिल्ले. सो पशु खाद्य प्रकल्प आनी गोवा डेअरी ही जी जमीन आसा ती एकाच हाजेर आसा. 1,54 मिटर अशी जमीन आसा जी एनिमल हजबंड्रीची जी जमीन आसा तेंच्या अंडर आसा. आनी हांगासर ते गोवा डेअरी तशेंच गोवा पशु खाद्य प्रकल्प चालू आसा. पूण तांकां नोटीस काडिल्ली आसा कित्याक तर पशु खाद्य जे आसा ते नुकसाणान आसा. पूण हाका दूद उत्पादक जे आसा तांच्यांनी खर विरोध केलेलो आसा. तेच बरोबर आतांचे जे अध्यक्ष आसा ते म्हणटा की आमी खुबसो फायदो गोवा डेअरीक करून दिलेलो आसा. फक्त पशु खाद्य नुकसाणांत वयता म्हणून ही जे जागो आसा तो भाड्याक दिलो तो रद्द करचो न्हय अशी तांची मागणी आसा. तर ह्यो सविस्तर बातम्यो ज्यो आसा त्यो तुमी पळया मुजरत आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनाक. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.